गेली 6 इलेक्शनाक आमकां पणजेकरांनी एक वाडीव पाठिंबो दिला। 94चे पयले इलेक्शन आनी ताजे नंतर प्रत्येक इलेक्शन जाल्ल्याक आमची मार्जीन ही वाडत गेल्या। एक कार्यकर्तो आनी आमचे पणजेकारां मदीं एक नातें जुळ्ळां आनी ताका लागूनच जी आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या पक्षान आमच्या सरकारान पणजे भरपूर कामां केल्या तेच फुडें व्हरपाक आयज आमी आमचो एक रोड मॅप खंय तरी आमचे फुडले मार्गक्रमण पणजे खातीर, पणजे कशी आसची, पणजे खातीर कितें करपाक सोदता हो एक भारतीय जनता पक्षाचो जाहीरनामो ह्या इलेक्शना खातीर पणजे खातीर आयज आमी रिलीज करता। 94 पणजेच्यो समस्या वेगळ्यो वेगळ्यो आशिल्ल्यो म्हणजे खंय तरी मूलभूत गरजा खंय उदक, लायट, मार्केट अश्यो मूलभूत गरजा फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो। हळू भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारान म्हणजे आमच्या आदल्या मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकरान एक स्टेप घेत ह्यो गरजा पूर्ण करपाचे एक उद्दिश्ट दवरलें। जशे जशे आमी फुडें गेले तशे तशे हळू ह्यो मूलभूत गरजाय आमी बरे भशेन सुदारपाक शकले। आयज आमचे शहर एक मॉडर्न शहर म्हणून आमी पळयतात। कॅपिटल सिटी राज्याची, गोंय राज्याची राजधानी ही आनी ताज्या खातीर ही गोंयची एकमेव शहर अमृत आनी स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत ह्या दोन्ही मिशनां मदीं सामील जाला। आमी दोन्ही मिशनाचेर नेटान काम चालू केलां आनी ताजोय उल्लेख ह्या रोड मॅप ह्या जाहीरनाम्याक आसा। आयज हो जाहीरनामो आमच्यो पणजे शहराचे दायज जोपून एक मॉडर्न शहर, एक बरे एमेनिटीज करपाचेर भर दिता। गार्बेज प्रश्न, ट्रॅफिक प्रश्न हे अशे एक मेजर जे आता शहरा कडेन आसा ते आमी सुटावो करपाचो हो एक ह्या जाहीरनाम्यांतल्यान प्रयत्न करतात। एक यूथ ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स, आमचे शहर एक वायब्रंट शहर जावचें, एक सर्विस इंडस्ट्री ओरिएंटेड शहर जावचें हाजेरय हो जाहीरनामो भर दिता।